म्हाका दिसता 2017 जे कॉम्बिनेशन आसलें तेच कॉम्बिनेशन आतां आसा. 2017 पणजेकारांनी आमकां परत एकदां कॉल दिलो. मनोहरभाईक सतत 23 वर्सां पणजेकार आशिर्वाद दिताले आनी प्रत्येक फावटी चड आशिर्वाद दिताले आनी निवडून हाडटाले. 2015 आनी 2017 हो परत एकदां म्हज्या रुपान पणजेकारांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान करून निवडून हाडलो. हांवें पणजेकाराचे आभार केन्नाच विसरचो ना. म्हाका दिसता एक ऋण पणजेकाराचे प्रती आसा तें फेडपाक जाय जाल्यार येणारो काळांत कश्ट करचे पडटले. सगळे पणजेच्या वोटराची म्हणजे रायबंदच्या सापये वयल्या पोतान पाट्यार पणजे टोंकार आल्तीन भाटल्यांक सांतिनेज हे म्हाका दिसता प्रत्येक मतदाराची सेवा करची पडटली आनी तांच्यो ज्यो अपेक्षा आसा जें जीवनमान थोडेफार आनीक इल्लें बरें करपाक हें काम फुडें व्हरचें पडटलें. मनोहरभाई आमकां सदांच प्रत्येक इलेक्शनाक गायड करतालो आनी पणजेचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो मनोहरभाईच्या कुशींतल्यान तयार जाल्लो कार्यकर्तो आसा. मनोहरभाईची वर्किंग स्टायल, ताजें सिन्सियरिटी, ताजी इंटिग्रिटी हें म्हाका दिसता पणजेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे कडेन आसा आनी ताजें कार्य फुडें व्हरपाक आमी सगळे जाण एज अ टीम भायर सरल्या, फुडें सरल्या आनी पणजेचो हो 23 मेक 19 मेक मतदान जावन जो 23 मेक जो रिजल्ट येतलो हें पणजेकाराचें एक खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता श्रद्धांजली आसतली. परत एकदां भारतीय जनता पक्षाक कॉल दिवन परत एकदां आमकां म्हाका दिसता 12व्या काय 13व्या फावटी निवडून हाडून हांगा आमकां परत एकदां जनतेची सेवा करपाक एक चान्स दिवपाचो आसतलो. इनफॅक्ट पणजेचे जर आमी जर सदांच पळयत जाल्यार वी वर्क एज अ टीम आनी हांवें पसून उत्पलाचेंय नांव सजेस्ट केल्लें बिकॉज ही इज अ व्हेरी केपेबल पर्सन. आमचो बरोबरचो म्हणजे हांव ताका कित्येक वर्सां वळखता आनी ताजी कॅपॅसिटी आसा काम करपाची, एड्युकेटेडूय आसा आनी डेफिनेटली आमी सगळ्यांनी मेळून एक ठरयल्लें की पक्ष कितें निर्णय घेता तो आमचेर बांदील आसतलो आनी त्या अनुशंगान आमी सगळे एक टीम वर्क चालू केल्लो. पक्षान वेळोवेळी जी जबाबदारी आमचेर सोंपयल्या आमी ती सक्सेसफुली पार पाडल्या. आमी केन्नाच फाटीं वळून पळोवना. पक्षान सांगलें युद्ध लढ जाल्यार आमी युद्ध लढल्या आनी युद्ध जिखून आमी पक्षाक विजयी केला. म्हाका दिसता ह्याय फावटी आमी तशीच जी जबाबदारी पक्षान आमचेर दिल्या, आमच्या खांद्याचेर दिल्या ती आमी कलेक्टीव जबाबदारी म्हणून आमी घेवन फुडें सरतले आनी हें युद्ध परत एकदां भारतीय जनता पक्षाक पणजेकाराच्या आशिर्वादान आमी जिखतले. GSMाचो कॅन्डिडेट तेन्नाय आशिल्लो. वेलिंगकर सर आतां रावल्या. डेफिनेटली हे प्रत्येक मतदाराचो कौल आसा. प्रत्येक मतदार सुज्ञ आसा आनी ताका कितें जाय कितें नाका हें कळटा आनी म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाक गेली 25 वर्सां कौल हो मतदार दिता. म्हाका दिसता महालक्ष्मी देवीच्या आशिर्वादान ह्याय फावटी हो आमचो सुज्ञ मतदार पणजेकार हो परत एकदां भारतीय जनता पक्षाकच निवडून हाडटलो.